विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडियो दाखवून पदमाधुरी कार्यक्रम हे प्रसाराक तुमकां सगळ्यांक मोगान स्वागत करता सर. आमगेले उत्तर केन्नाय ते कोंकणीमय जावन आसो म्हूण आमगेले आशा. तशें आतां आमकां थोडे फावटी उलयतना कोंकणी शब्द येना. असल कसल शब्द आतां आमगे एक सांग आमकां रावंड आसा म्हूण. रावंड आसा म्हणजे कसले म्हूण येता ते आमगेले वृत्तकुलम म्हळ्यार एक संस्कृत दाखून आमकां ते वटकुळें म्हळ्यार रावंड म्हणून. आतां आमगेल्या घरांत आमी वाट्टे वाटोळी म्हूण पुरो येता. हें चड उणें तसल एक मूला दाखून येता. तशें आमी सर्क्युलर रावंड म्हणचे परस आमी वटकुळें म्हणून अशें म्हण येता. आतां आमकां टायट जावन टायट म्हळ्यार शब्दाक आमी कोंकणींत बारी उणें शब्द घालचे आसात. म्हळ्यार आतां टू टायटन म्हळ्यार हाका आमगेल्यांत लागींचे मस्त शब्द आसा. ताराटुचे, धामाटून धरचे म्हणटा आमी, आनी धडाचे अशी हे आमगेले संस्कृत मुलाचे धडय म्हळ्यार एक मुला दाखून आयला. ताराटुचे बारी आमी उणें उपयोग करचे एक शब्द. तशें आमकां यॉनिंग म्हळ्यार येता. हाका आमी कशी म्हणटाची सामान्य हे शब्द आमी उपयोग करता ते जांबय ते संस्कृताचे जंबिका म्हळ्यार शब्द. म्हळ्यार हांगा एक आमी अपास गमन दिवंक कसो म्हळ्यार हे सगळी संस्कृत मुला दाखून आमगेले भाशेंतल्यान रकार गेला. आतां वृत्तकुलम आशिल्लें वटकुळे जाल्यार रकार गेले. जंबय आशिल्लें जांबय जातना ते थंय र गेला. दृढया आशिल्लें दाडायकी धामाटिकी ताराटिकी जातना तें गेला. तशीच आमगेला आनी असो शब्द आतां हॉर्न चेडवांनी जूंत जेव्हा पळयत आसताची तें जाल्यार गायक जेव्हा पळयल्यार बैलाक पळयल्यार ताका आमी शिंग म्हणटात. ते श्रृंग दाखून आयिल्लें शिंग. तशी रकार पुरा कोंकणींत उच्चारक सुलभ खातीर संस्कृत की प्राकृत की जावन आमगेले कोंकणी घेतना ते आमी ताका बदल जावन विंगड सुलभेचे एक उच्चार दिला. तशीच आमगेले मध्यंतू फ्री फ्रॉम वर्क म्हळ्यार अशीच भोंवताले असं न्हय. ताका संस्कृताचे वृथा म्हूण दाखून बेट्ट म्हळ्यार शब्द एक आसा. आमगेले प्रदेशांत ना, केरळांत आनी हे उपयोग करता. बेट्ट म्हळ्यार कांय काम नातिले भोंवचे अशी. असले बारी एक अप्रुपाचे शब्द आमगेले मध्य आसा. आमकां टॉर्टॉयस म्हणून एक प्राणी आमकां परिचय आसा. ताका कशी कोंकणींत मारचे म्हळ्यार कासव म्हणटा. कासव. कचाफा म्हळ्यार एक संस्कृत मुला दाखून ते आयिल्ले. तशीच आमगेले बॅम्बू म्हळ्यार बिदिरू, कन्नडाचे बिदिरू हे हाका वंशी म्हूण आशिल्लें आमगेल्यांत क्रमेण प्राकृत वचून वासो जालें तें वासो. तशें आमगेले हे दोनी भुज म्हणटा आमी. भुज ताका मागीर एक कोंकणीचे लायक शब्द आसा खांद. आमकां तस पाल्लाकी व्हरतना खांद मारचे म्हणटा. तें अपास स्कंद म्हळ्यार एक संस्कृत मुळा दाखून आयलो. तशीच आनी एक शब्द आतां नासता म्हणून आमगेल्यांत म्हळ्यार इंग्लिशांत ते प्युट्रिफायस म्हळ्यार नश्यते म्हळ्यार एक संस्कृता दाखून ते नासता म्हणून आयलो. अशी हे अंतू पुराय आमगेले विशेष कसो म्हळ्यार आशिल्लें अक येवन देवला. अशी परिवर्तन जाता संस्कृत प्राकृत जावन कोंकणीक पावतना तशें जालां. असलेची बदलावण
जावचे मस्त शब्द आमगेला आता आमकां सोकिंग म्हळ्यार कस ताका आमगेले कोंकणी भाशेंत कसं म्हणचें म्हळ्यार एक कितलीं जाणांक ते आमी तसले शब्द उपयोग करचे दिसना. भिजता म्हणटा भिजचे हाका अभ्यंजते म्हळ्यार एक हातूंत दाखून ते सरळ जावन आयले. तशी आतां एक चेरडाला एक बॉम्बे आसा, दुसऱ्याक चेरड येवन ताका अशी आमी तांडून घेता म्हणटा. ताज्या भाशेन एक शब्द म्हळ्यार आतां इंग्लिशाचे फ्लंडरींग म्हणटा फ्लंडर्स. ताका अपहरण केल्ले तशें काडचें ताका आमगेल्यान उप्पूचें म्हणटाचे. उप्पिता उप्पूचें हे एक शब्द आमगेले मध्यंत आजी उणें आसा. तशीच हे आमगेले थंब इम्प्रेशन म्हणटा आमी. थंब इम्प्रेशन ताका अंगुश्ट म्हणटा. आमगेल्या येताना ते आमी कोंकणी येताना उंगुश्ट उंगटो म्हणटा. उंगटो बारीक सरळ रूप जावन उंगटो म्हणटाची. तशीच आतां पोरिंग आउट म्हळ्यार भायर घालचें एक द्रव पदार्थाक ताका आमी अपमितती म्हळ्यार संस्कृतांत दाखून उमतुचें म्हणटा उमतुचें. तशी हे आतां उंबळचे विशय उंबळचे म्हळ्यार तेवे आमगेले आम्लयती म्हळ्यार हांत दाखून उंबळता म्हणून शब्द येयला. तशी आतां थ्रोईंग डावन आतां शिताक आमी शिता दाखून ते द्रव काडचे निश्च काडचे हाका हे एक क्रियेक आमी अपक्षिपती म्हळ्यार उपसिता म्हणजे उपसूचें शीत उपसूचें म्हणटा आमी. तशीच एक्सॉर्सीस म्हळ्यार आमगेले एक एक सान विधी आमी करताची उवाळ सुचें म्हळ्यार थंय निजावन थंय अवहावाहती म्हळ्यार एक शब्द येता अवहालती म्हळ्यार एक शब्द दाखून आमी उवाळता म्हणून म्हणचें असले एक शब्द आसा. आनी हे अशी लायींग फेस डावन म्हळ्यार एक विवरण आमी अशे शब्द म्हळ्यार ते उमते सरळ जावन कोंकणींत उमते म्हूण म्हणटा आमी. आनी एक बसतना एक आमगेले एक भंगी आसा ते ऑन द हांच म्हळ्यार भागा दाखून बसचें ताका आमी अवकुंचना म्हणून संस्कृताचें आशिल्लें आमी ते सरळ जावन उक्कणी म्हूण काडलें. अशी आमगेले शब्द मागीर ताजें मूल आनी ते कितले शक्तियुत जावन अर्थ दिता इंगड संदर्भाक लागींशे व्यत्यास दाखोवन सांगचे तसले शब्द आमगेले मध्यंत आसा. तसले शब्द आमी उडगास करता रब्या. पदमाधुर्य कार्यक्रमाचे एक प्रमुख उद्देश म्हळ्यार आमगेले मध्य आजी उणें उपयोग जाता तशे आनी दिसनातील जाता तशे शब्दांक अपास आमगेले जनाल मुखार दवरून ताका उडगास करचे आनी आमगेले भाशेक एक बल दिवचें हेचे आमगेले प्रयत्न आसा. असले एक पदमाधुरी कार्यक्रम आजी काम आतां हांगा खंयची राबयत आसा. सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटाची नमस्कार सांगता.